Uri Nivaram Kam Shadeva Dusmanatli Paparchinavim Putache Ani Sprinta Santache Amen Jesus Saudani bolai kiam kadi Bokta saroki Saudani bolai kiam kadi Saudani bolai kiam kadi Bokta Saroki 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 Saudani bolai kiam kadi Onot Bapa Ani Putra Ani Deva Sprinta Santa Zosoyadi Zosoyata Sodas Sorvota Oshizam Bokta Saroki Saudani bolai kiam kadi Bokta Saroki
जसोय आता सदा सर्वदा अशेषा भक्ता सारोकी सावधानी बोलायकी आमकां दी 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 ओनत बापा आणि पुता आणि देवा स्प्रिता संता जसोय आदी जसोय आता सदा सर्वदा अशेषा भक्ता सारोकी सावधानी बोलायकी आमकां दी 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 ओनोत बापा आणि पुता आणि देवा स्प्रिता संता जसोय आदी जसोय आता सदा सर्वदा अशेषा भक्ता सारोकी
bolai kiam kadi. Bokta saroki Saudani 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 bolai kiam kadi. Onut Bapa Ani Putra Ani Dewa Sprita Santa Sosoya Adi Sosoya Sodan sorvotai oshizam. सुरुवातीक आमी गीत घेवया A32. Sarvesparamukaria Takadin Vasuya Totir Kodok Amche Taron Takawakanuya Sarvesparamukaria Takadin Vasuya Totir Kodok
आमचे थारोन ताका वाखाणुया आखी पृथ्वीतलो संसार ताच्या हातांत आसा उसूस पर्वत कोलकोजोरी ताणे घडून हाडल्या सर्वेस्परा मुखार या ताका दिलवासुया तो तिरखडो आमचे थारोन ताका वाखाणुया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिलवासुया तो तिरखडो आमचे थारोन ताका वाखाणुया आजच्या दिसा सायबिणीच्या स्वर्गावरणाची परब आमी समरमतना प्रितमेच्या पयल्या फळाचेर आमी आशिर्वाद घालता आनी हे वरवीं देवाचे कृपेन आमकां फावो जातल्या शेताभाटाचेर ह्या फळा वरवीं सगल्याचे खरें बरें उत्पादन जावन सगल्याच्या उदारपसणांक आमकां गरजेचें तें देवाच्या हातांतल्यान बरेंपण आमकां लाभूंक ह्या पयले फळाचेर आमी आशिर्वाद घालता सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तूच्या रचणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सफळ भुंयेचो आदार घेवन धन्य फळांचे सुबां पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या बाबार्थाचे ओथ्रेक तुवें सफळ केलाय देखून तुजें बरेंपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बाबाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या देवा बाबाचे आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबानो आयज भगवंत आंकवार मारीच्या स्वर्गा वर्णनाचो आनी आमचो भारताचे स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समरमता आमकां देवान फावो जाल्ली खरी तेणी आनी ह्या वरवीं मारयेक आमच्या जिविताचो नामणो दवरून आमी खरी स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक देव आमकां आपयता तुरेंच देणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय जिवंक सोंपेपण दिवंक आमकां कितें कृपानी बोळ लाभय मोने भेटेंत मागुया आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांतल्यान आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार खालतिकायेन त्याच देवाचें बोगसोणें आमी मागुया सगल्या पातकांची दूख दवरून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो भगवान सदां आस्वाद मरे सगळ्यांक देव तुका आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलीत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको काकुतको Krista kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somya kakutko Somya kakutko Somya kakutko Somya kakutko. Moi Madeva Usorki ani shanti taja ista sonsari Sarvesvara Deva Sorgi charaya Sorpodveda Deva Deva Baba Ami tu kadin wastam tu shatur voivova paso Ami tu ka wakanta Moi Madeva Usorgi ani shanti tajarista sonsari Somia Jesu Christa Bapacha Eklias Puta Somia Deva Deva Jeshele Tu Sarache Papkatai Amchi Kakut Kakut Kon Tu Bapacha Utzviak Posai Amche Magne Aikun Ke Moi Madeva Usurki Ari Shanti Tajarista Sosari Kidak Povitat Mea Sangati Deva Bapache Moi Men Jesu Christa Eklos tu povi, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Moi Madeva, usurgi ani shanti tajarista sosari. Amen. प्रार्थूया. आजचे बलिदान भेटिता देवाक दिन वाचून लेस्टर फेर्नांडीस ताचे पासत आमी मागता. तशेंच आयच्या दिसाक मांडावळ करूंक थारायल्लो वाडो बाटीर ह्या वाड्यांतल्या दोर एकल्या कुटुंबा पासत दोर एकल्या वांगड्या पासत आमी मागता. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालूं आनी सगळे कृपेन आनी बेसांवांनी तांकां भरूं. सर्व राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाल बापा ज्या दिसा तुवें कुंवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडून पावलो. एक
तुजे जाणवायची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवासची काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेचे आसल्याकाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सरू वायटांतली सुटून आत्म्याची स्वतंत्रताय जडूंक आनी स्वर्गार सुखेस्त जिविताची बोरती भोगूंक पाव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उसेयान जुडिताक म्हणलें, म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्यां भितर भोव वत्यात सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोचलेल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मनाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशांचे मतींतलो कधीच उबेवन वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूंक आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालूंक, कित्याक आमचे राष्ट्र चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचे गोठान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हे देवाचें वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सरस्परस हवें मुरगट्टा काळीस म्हजें सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परस हवें मुरगोटा काळीस म्हजें. सर्वेस्परस हवें मुरगट्टा काळीस म्हजें. म्हज्या देवास हवें बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परस हवें मुरगोटा काळीस म्हजें. बोलिश्टांचें दुनो मोडलें, पूण असोक्ताचें बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावरूंक वचनात. वास्ती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परस हवें मुरगोटा काळीस म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परस हवें मुरगोटा काळीस म्हजें. गोरिबांक तो दोलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परस हवें मुरगोटा काळीस म्हजें. भाग्यांत पावलून गालेसेकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, आपले स्वतेचे जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले स्वतेच्या निबान मात कुडीच्यो खोशयो पाळी नाकात. भोगोर एकामेकाची सेवा करात.
आख्खी सुमूट एकूच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करतायत तसो तुज्या पेल्याचोय कर, कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, ओतम्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खोशयो पाळूंक तुमी पावचीत नात. कुडीच्यो खोशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खोशयो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. बुधवार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या देवा तारका सोबे म्हजो जीव मुरगोटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्नेचेर ताणें दिश्ट घातली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिश्टो पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्या तांय पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दोया. आपल्या बावल्याचे तो सोत्तेक दाखयना. काळजांत गोर दोतोल्यांक दुस्पटायना. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशाक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्यांनी देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रित्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुडीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणाय घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थेचे निती काडी केल्ली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोर्जेकारांनो आनी मोगाच्या इश्टांनो, आज पवित्र सभा व्हडा दोबाज्यान मारयेच्या सर्ग वर्णाची दोबाजीक परब मनयता जाल्यार आयज आमचो देश स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. एक घोडणी आमच्या भावार्थाची जाल्यार दुसरी घोडणी एक राजकी. एक घोडणी युनिवर्सल जाल्यार दुसरी नॅशनल. आनी असल्या संदर्भान आमी मोर्जेकारां सांत रॉकीच्या दुसऱ्या नोवेनान आसात आनी तिनूय सोमरोम गुंतून आयच्या नोवेनाचो हो विशय विचून काडला. आमी स्वतंत्र जावंक देवान आमकां आपयल्यात. आमी स्वतंत्र जावन देवान आमकां आपयल्यात. सालिगांवचे सिमिनारींत भुरगो आसलो तेन्ना भितर सरलोलो. गरीबसाणेक लागून म्हजी मुळावी शिकवण
7वे मेरेन हांवें मराठी मिडियमान केल्ली. बे के बे, बे 2 4, बे 3 6 असले पाडे म्हणून हांवें म्हजें भुरगेंपण सारलें. पूण जेन्ना सालिगांवचे सिमिनारींत गेलो सगळेंच इंग्लीश. ते तारे जमीन पर हे पिक्चरान जे भुरग्याच्या वयर तकलेर घुंवतात अक्षरां ते सगळे इंग्लीश म्हज्या तकले वयर घुंवंक लागले. तरी आसतना जिविताची गाडी लोकत 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 SSCक पावलो. आनी SSCच्या प्रिलिम्सांनी म्हाका दिसता उगडा आसना 1 वा 2 सब्जेक्टांनी पास जाल्लो. मॅथ्सान पास जालो कित्याक मराठीच्या पाडयांचो बॅकड्रॉप आसलो. असल्या संदर्भान म्हजें भुरगेंपण जियेतना आनी SSCक आसतना हांव जाण आसलो हांव फेल जातलो आनी घराक वयतलो. टेन्शन ना. आनी SSCच्या पयल्यो जश्यो शिकपान हॉलिडे पडटा तश्यो आमकांय हॉलिडे पडलेल्यो. सालिगांवची सिमिनार दोंगरार आशिल्ल्या कारणान ह्या म्हयन्यांनी थिंगा काण्णां चुन्नां जांबळां जातात. सकाळचे पाद्री दुसऱ्या भुरग्यांक शिकोवंक सकला इस्कॉलांनी वेतात. कोण आसो ना आमकां हॉलिडे. कितें शिको सदां शिकोन खूंय कोण व्हड जालो आहा. देखून शिकपाच्या वेळार इदा उडी मान भायर सरतालो नाल्यार भायर सरून वयतालो. कित्याक ती कांडां पूण ती चुन्नां खावपाक. आनी असोच एका दिसाक जेन्ना गेलो तेन्ना एका पाद्रीच्या हाताक सांपडलो. पाड पडो. ती आळो कांडां पोटां सोड तोंडा पासून पडो नाय. पाद्रीन चोयना फुडें पेटयलो. आरे आमकां फ्रिडम ना आमी आहात हॉलिडेयांनी. आमी जाय जाल्यार शिकतले ना शिकपा नाय. तूं कोण आमकां मारपाक. हें म्हणलें त्या पाद्रीन आनी बरो मारलो. म्हाका दिसता जिवितान पयलोच मार आनी निमाणो मार हांवें सिमिनारी खायला. बरोच मारल्या कारणांनी सिमिनारीच्या कॉपेलान गेलो आनी जाय तोच रडलो. सायबा कितें म्हाका पाद्री जावपाक हांव नको. मुको शिकपाकूय जायना तेवूय हांव नको. आनी आमकां फ्रिडम ना हें आनी कितें. आनी जाय त्या वेळान हो पाद्री भाव हांव आशिल्ल्या कॉपेलांत आयलो आनी अशें म्हणूंक लागलो मायरन डोंट ट्राय टू बी अ जोकर एट कॉस्ट ऑफ अदर्स. दुसऱ्याच्या कुस्तार तूं जोकर जावंक चिंतनाका. जिवितान सांडटलो. आनी फ्रीडम इज नॉट डुईंग वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू लायक टू डू. फ्रीडम इज वॉट यू आर सपोज टू डू विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्वतंत्रताय म्हणजे मायरन तुका जाय तें करप न्हय तुका मानता तें करप न्हय पूण तुका करूंक जाय न्हय तें न्हय पूण तुका जें कितें करूंक लायलां तें जबाबदारेन करप ही स्वतंत्रताय. जिविताची देख शिकलो खरो पूण सिमिनारीच्या उरलेल्या जिवितान केन्नाच फेल जावंक ना. कित्याक तेन्ना स्वतंत्रताय आपणायल्ली ती म्हज्या जिवितान चालू दवरली. भावा भयणीनो जेन्ना आयच्या दिसाक आमी स्वतंत्रतायेचे नियाळ करता तेन्ना सगळोच मनीस स्वतंत्र जावंक आशेता. जावं भुरगीं वो तरणाटीं वो जाणटीं वो काजारी सगल्यांक स्वतंत्रताय जिवितां जाय. देखून आयच्या दिसाक 3 भागांनी आमी आमचे स्वतंत्रतायेचे नियाळ करुया. समाजीक मळार राजकीय मळार आनी आमच्या धर्मीक मळार वो कुटुंबीक जिविताचेर नदर मारुया. आयच्या समाजात तर आमी नदर मारल्यार जेन्ना कोरोनाचें दुयेंस पिडेंस भितर सरलें तेन्ना तुमी तो सोशल मिडियाचेर आनी युट्यूबाचेर तो नदर मारीत जाय ते जावन उठले म्हाका हें जाय हाचो बोवाड आनी ताचो बोवाड. पयलेंच लॉकडावन जालें तेन्ना परदेशान आशिल्ले बोटीर आशिल्ले तशेंच गोंयकार रावताले कोण लायव्ह येता काय म्हणून. कित्याक लायव्ह येयले म्हणसर एकामेकाची सुतां ओडटाले एकामेकाचे दोंगे ओडटाले. एकाच उतरान
एकामेकाक स्वतंत्रतायेन जिवंक दिवंक ना. दुसऱ्यांचे स्वतंत्रतायेन दुसरो भितर सरूंक लागलो. हें जालें तर समाजीक मळार. जाल्यार आमी राजकीय मळार या. भिवपाची गरज ना, आमची इम्युनिटी घट आसा अशें म्हणून हे कोरोना दुयेंसाचो सगळोच गुंदाबसड केलो. भितर रावात, एकामेकाक मेळो नाकात असले नारे गाजोवन आमच्या भाटां बेसांचो रानाचो तांणी दुयेंस करून उडयलो. डबल ट्रॅकिंग असली ना असली डेव्हलपमेंटाच्या नांवान असली भितर उदरगतीच्या नांवान ही आमंत्रणां भितर काडलीं. आनी असलें आसतना भाव भयणो आमी तर नॅशनलाचेर पळयल्यार नॅशनलाचे जिविताचेर तो नदर मारल्यार राजकीय मळार तुका उलोवपाक हक्क ना, तुका बरोवपाक हक्क ना. कित्याक तूं उलयलो वो बरयलो तूं जेलीन पडटा. मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया असले नारे गाजोवंक लागले. आत्मनिर्भर असली व्हडलीं व्हडलीं उतरां मारलीं. रिमेंबर दॅट independence, the word independence has dependence in it. The word independence has dependence in it. आनी हेंच आमच्या सरकारान केलें. आमकां सगल्यांक आपल्याचेर निर्भर रावूंक आमकां उलो केलो. आमचे मुळावे हक दामून दवरले. देखून आमच्या गोवमेंटाची वरिश्ठ इन्स्टिट्यूशन आयज कोसळ्ळीं आहात. आयचो मनीस वा आयचो सरकार खंयचे पाटेन बदलतलो तो कोणाकूच खबर ना. खरी स्वतंत्रताय गरीब धाकट्याक ना. जाल्यार आमच्या कुटुंबाच्या जिविताचेर तर आमी नदर मारीत. तूं भुरग्यांक कितें 2 उतरां सांग, बरें गिन्यान दी. आमच्या तरणाट्यांक एक 4 आण्यांचें तर गिन्यान दिशी. तूं कोण आपणा सांगपा? तूं कित्याक पळा? काजारी जिवितान घोव बायलांचेर तो नदर मारीत. आयज कितलेच घोराबे तुटलेले आसात ओ फुट्यो पडल्यात. कित्याक एकामेकाची स्वतंत्रताय सत्तेचें जिवीत जिवंक आयज घोव बायलां भियेतात. तर आयच्या तिनूय वाचपान आमकां स्वतंत्रतायेचो उलो मारलेलो मेवता. आयच्या पयल्या वाचपांत जुदीत आपलो देश देवाची पोरजां राखूंक आपूण फुडें सोदता आनी देवाचे पोरजेक सांबाळता. हे आसिरियेच्या राजांत्यान ती तांकां मेकळी कोत्ता. पूण आपल्याचेर पातयेवन न्हय, देवाचेर पातयेवन. ल्हानवीक जाता, व्हडपण घेवन भोंवना. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेवन पावलू गालिसेकारांक उलो मारून म्हणटा स्वताचीं भुरगीं जायात आनी स्वताच वरवीं तुमी स्वतंत्र जावंक वावुरतलीं. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमान मारिया ल्हान जाता देवाचे येवजणेक, देवाचे मोहिमेक. आनी हेच ल्हानविकायेन आपलें जिवीत फुडें वता. जेन्ना आमी बागयोंत रॉकीची आमी नोवेनां कोत्ता आनी आमी दुसऱ्या नोवेनां आसा तेन्ना बागयोंत रॉक स्वतंत्रतायेन जिवंक आपल्याक आशिल्लें भाटां बेसां गिरेस्तकाय गरिबांक दिता. जरी तो गिरेस्त फामिलींत जल्मलो पूण स्वतंत्रतायेन देवाचे मोहिमेन जिवंक आपूण ल्हान जाता. पेस पिडा हें दुयेंस जेन्ना लोकांक लागलेलें तांच्या जिवितान हात लावून तांची सेवा करून तांकां दुयेंसांतली मेकळी करून तांकांय स्वतंत्र करूंक वावुरता. तर आयच्या दिसाक आमी 3 संदेश हांव तुमचे उटयेंत उडयतां. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश. पतंगाक तूं केदेंय व्हडलें सूत बांद. पतंगाक वयर व्हरता तें वारें, सूत न्हय, हें उगडास. मेणाचो कितलोय आकार दी, मेणाचें फकत बावलें जाता, मनीस जायना. ल्हानविकायेन ओ स्वतंत्रतायेन तूं जिवंक सोदताय, ल्हान जा. जुडीत ल्हान जालें. सायबीण माय ल्हान जाली. देवाची मोहिमा, देवाचें कितें तें आपूण नोको आसली तरी ल्हान जाता.
ल्हानविकाय आपणाय देखून भाग्योन पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटलो जण एकल्याक गुलामाक तशें स्वतंत्र मनशाक आपल्या बऱ्या वावरा पोरमोणे सोमी मजुरी दितलो हें उगडा सुरात आनी जिवितान ल्हानविकाय आपणायत. तर पयले सुवातेर बाबेण्णो स्वतंत्रतायेचें तर जिवीत आपणावंक सोदताय ल्हान जा कित्याक पडटा तो वाडटा. दुसरे सुवातेर स्वतंत्रतायेची तर जीण आपणावंक सोदताय उगडा सोर भुरग्याक म्हातारो करता तो ताचो ओगूण आनी म्हाताऱ्याक तोर न करता तो ताचो शेगूण. एकाच उतरान आपलेपणाचो किडो पयसाय आनी स्वतंत्रताय तुज्या जिवितान तूं आपणाक पावतलो. मारेन देवाची मोहिमा कितें ती नोको आसली आपलेपणान भरूंक ना. देवान जरी जेजूची आवय जावंक उलो केलोलो तरी आसतना आपले मावशे भयणीक ती भेट कोत्ता तिच्या आदाराक ती वेता देखून आपलेपण पयसाय आनी स्वतंत्रतायेची जीण आपणाय. कित्याक आपलेपणाचे सुतान आपलेपणाचें सूत तूं सुयेन घालशी एकवटाचें दोर तूं विणूक विसरशी देखून आपलेपण तुज्या जिवितान आपणाय. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणीनो आपलो कोयतो हातार बसल्यार नाल्लाचो कित्याक गुन्यांव. आपलो कोयतो आपल्याच हातार बसल्यार त्या नाल्लाचो कित्याक गुन्यांव. म्हणूंक सोदता तें तूं स्वतंत्र जावंक सोदताय न्हय तुज्या जिवितान जबाबदारेचो जा. स्वतंत्रताय तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक न्हय तुका जाय तें करूंक न्हय पूण तूं कितें फावो तें आनी तें जबाबदारेन करूंक ही खरी स्वतंत्रताय. देखून जबाबदारेचें सारें तूं झाडाक घालशी जिविताची फळां तूं लांब दीक चाखशी. मारेन हेंच आपल्या जिवितान केलें सांत रॉकीन हेंच आपल्या जिवितान केलें तर हांव आनी तूं हेंच शेगूण आमच्या जिवितान आपणावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. ल्हानविकाय आपणावून आपलेपण पयसावून आनी आमी जबाबदारेची स्वतंत्र मनशां जावंक आनी दुसऱ्यांक जिवंक आमकां होच जेजू जो आल्तारार येतलो ताचीच मोजत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. उबी रावून आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी सांगातान उच्चारुया. सोत मानता देवाक सर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांभाळलो आंकवार मडयेंत जल्मलो कोस पिलाताक ताणें कणी सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गाक चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांत मेल्यांची मुक्ती करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमी खरी स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक देवाचो आदार आमकां जण एकल्याक मागुया
आनी आमच्यो गरजो ह्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडील याज्ञीक तशेंच म्हत्वाची निस्वार्थी मनान पयजे धर्मीक तत्वां आनी स्वतंत्रतायेची मुल्लां शिकोवंक बारी तोकोस घेता. ह्यो बरो वार कोत्तना तांकां जायते आडकोळीक फुडो करचो पडटा. तेन्ना तांकां सोंशणीकाय, समजीकाय आनी पवित्र आत्म्याची प्रेरणांनी भर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. देश कारभार चलयतल्यांनी आधुनीककारांनी आपलेपण आनी आपसोटीपणाच्यो साखळ्यो तोडून निगारकाय सोबे उस्क्यान भरलेले आनी सेवे चाकरीचें मोल आपणावून देशाची आनी अदीक करून गरीब दुबल्यांची उदरगतीक पावयता तसली पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. परके हुकूमशाहींतल्यान आमचो देश 73 वर्सां फाटीं स्वतंत्र जालो. पूण आजुनूय खरी स्वतंत्रताय पूर्णपणी अणभवूंक ना. चोरयो, क्रिमी तशेंच अस्तोऱ्यांचे आनी भुरग्यांचेर जावपी अन्याय वाडत आसा. अपराधी बेकलेपणान आपली तकली वयर काडून भोंवतात. असल्या वेळार वायट करतल्यांक आपली चुकीची खास तशेंच जण एकले एकामेकाक खरी स्वतंत्रतायेन जियेवपाक आदाराची जावंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमची स्वर्गीची आवय मारिया आम्हा क्रिस्तांवांक ल्हानविकायेची खालतेपणाचो आनी सगळ्या शेगुणाचो नमुनो. आयज तिच्या स्वर्गा वडणाची परब समोर ओंपतना तिची शेगूण आपणावून उगोडणीत जिवीत सोडून बरेपण वेंगोवंक मारयेक फुडें घालून बापाची मोजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आयचे दुसरे नवें कोत्तोल्याक आनी नोवेनाची मांडावळ कोत्तोल्या बाटीर वाड्यांतल्या भावा भयणांक 7 रॉकीचे मोजवती कुडी आत्म्याचे भलायकेन भरूंक आनी सगळे बरेपणान भरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आपलेपण पयसावंक, ल्हानविकाय आपणावंक आनी जबाबदारेन जियोवंक देव मारये वरवीं आमकां वाट दाखयता. हेच शेगूण आपणावन आनी अवगण पयसावन खरी स्वतंत्र मनशां कशीं जियोवंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार आमी गीत गावया. C13. शेतांतली सगळीं कोणसांनी बियां सोम्य
जमनीतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो तोर ही बापा दाना सबार घडोवन तुजो एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार शेतांतली सगळीं कणसांनी बियां जमनीतली सगळीं फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोष तो कश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या भयणी बाबांनूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारांक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापाक वार मारेचे दोबाजीक सर्गा वर्णना दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताये पासून तुका दिन वाचून आमी भारताचे तुजे क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे भुंयेंतलीं ही दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोस्ट दुखां संतोष उस्के आनी अंतरेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणांत आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी सासच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या सण एकल्याच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोलनाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवासो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माय मारये बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. ओ सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरंच पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोस्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. Bawa tato good porko to ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उक्ता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या हेल्या अभिमान रेखता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता. आनी जिविताचो हुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत चिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेडे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास्सो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांत जियेतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आज देवाक दिन वचन बलिदान भेटयतात तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताडेंक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बरो मातशें नोंद रेखता. तर आमकां शुदार काकलो दिन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशी एकामेकाक हासत्या तोंडान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमी गीत घेवया D30. मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका वंदिता आमचे मोदे राव जेजू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरे सांगता तुय हांव आसा प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोली आंकवार मारीच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाची उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो शुभ आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी समेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे भोवतेक आनी पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आमेन. आयच्या दिसा नोवेनाचे वाचपाची खरीद मांडावळ केल्या बाटीर समुदाय या वाड्यांतल्या या बाबा भयणांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो 3रो दीस. आमचो विशय आसा सायबा म्हाका पाव
भावार्थान तीर राव मांडावळ करूंक पुण्य समुदाय फाल्यां आयतार म्हणटच फाल्यां 9 सकाळीं 7 जातलें 7 वरांचेर आमी तेर सुरू करतल्या बागेंत रॉकीचो आनी उपरांत रोखडेच मेसाचे भेटेक सुरवात दितल्या. सगल्यांक आमी किरीत परबीं दिता. आंकवार फेस्ताची ह्या समारंभणेची मारयेन आपल्या बरेपणांतल्यान आमकां जिविताची वाट स्वतंत्राची वाट शिकयल्या. ही वाट आमच्या जिवितांतल्यान आमी चलूंक वावरुया. सगल्यांक तुमकां परबीं म्हज्या आनी म्हज्या ह्या सांगाती म्हज्या डिकनाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक ही परबीं आमी दिता. विश यू ऑल अ हॅपी फिस्ट. ह्या वेळार किरीत आशिर्वाद आमी दितल्या. जूय आमी आसा थंय आमी वावथान मान बागोवन हात जोडून हो आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या मतीचो आनी काळजाचो धोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बाबाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सफळ करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावंक तुमकां धाडटा. वचून यात क्रिस्ताचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गीत गावया. U26 U26. Sarok bokta doyara Oisacha oisa nirmora Sarok bokta doyara Oisacha oisa nirmora Devalagi magon mogara Devalagi magon mogara Nivaram chiviri soroi pida Devalagi magon mogara Devalagi magon mogara Nivaram chiviri sor